हॅलो गुड इव्हनिंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि बरी आसपाकच जाय. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त. तर आयचो वो व्हिडिओ जो आसा पळय न्ही, तो म्हाजो डेली रुटीनाचे डेली व्लॉग ना, तुमकां पयलींच सांगता. म्हटल्यार पयलींच इन्फॉर्म करता की थोड्यांक न्ही म्हाजें डेली रुटीन बी पळोवपाक खूब जे हांव डेली नॉर्मल लायफ म्हाजें जे चालूच आसता पळय न्ही ते पळोवपाक खुबशे जाणां कमेंट करता की तुजो डेली रुटीन बी आवडटा. आणि खूपशे जाणांनी म्हाका कमेंट बी केला की डेली रुटीन जो आसा पळय न्ही तुजो, म्हटल्यार मॉर्निंग टू आफ्टरनून, आफ्टरनून टू इवनिंग, इवनिंग टू नायट रुटीन सगळं शेअर कर म्हणून येतले. ते बी व्लॉग्स जे आसा ते बी व्हिडिओज जे आसा पळय ते बेगीन येतले. ट्राय करतले शेअर करपाचें. अशें हांव चिंत्ता की तुमची जी रिक्वेस्ट आसा पळय न्ही ती बेगिना बेगीन फुलफील करची म्हणून. आनी हांवें चिंतलेलें की तुमचो म्हळ्यार तुमची रिक्वेस्ट आसा न्ही डेली रुटीनाचो, सो पयलीं मॉर्निंग रुटीन, मागीर आफ्टरनून रुटीन आनी मागीर नायट रुटीन शेअर करतले म्हणून. पण सकाळी उठ्ठकच कितली गडबड, घाई गडबड कसली आसता तुमकां खबरच आसा. चल, ती घाई गडबड तर सदांच चालूच आसतली, नो डाऊट. तर आयचो जो व्हिडिओ आसा पळय न्ही ते तुमकां थंबनेल पळोवन कळत आसतली की आयचो जो व्हिडिओ जो आसा पळय न्ही तो खूब स्पेशल आसा. तर स्पेशल हेजेच खातीर की म्हाका म्हाजो गुगल एडसन पिन जो आसा पळय न्ही तो आयिल्लो आसा. हय, तुमच्या कृपेन, तुमच्या दयेन म्हाका न्ही म्हाजो गुगल एडसनाचो पिन फायनली येयल्लो आसा. जे खुबशे युट्यूबर्स जे आसता, जे म्हटल्यार युट्यूब चॅनल जो स्टार्ट करता पळय न्ही, जेंकां युट्यूब चॅनल जेंचो ग्रो जाता तांकां खबरच आसतलें की हो गुगल एडसन पिन कितलो इम्पॉर्टंट आसता तो. आनी हो गुगल एडसन पिन फायनली म्हाजे कडेन पावल्लो आसा. एक्चुली गुगल एडसन पिन खूब दिसा पयलीं पावल्लो आसलो. म्हटल्यार ज्या दिसा म्हाजे कजनाचें लग्न आशिल्लें पळय न्ही त्या दिसा आयिल्लो म्हजो एडसन पिन. आय थिंक 13 तारखेक अशें. हांव घरा कडेन नाशिल्लो आनी म्हाजो एड्रेस जो आसा पळय न्ही तो घरा कडलोच आसा. मम्मीच्या घरचो सावड्डेचो एड्रेस आसा आनी तोच एड्रेस दिल्लो हांवें थंय. म्हळ्यार एड्रेस प्रूफ जो आसा पळय तेजेर तोच एड्रेस आशिल्लो. सो थंय तो येवपाचो आशिल्लो आनी हांवें माक बी फोन करून सांगलो, मा एक 8-10 दीस भितर म्हाजें एक गुगलाच्यान एनवलॉप येतलें ते सारकें घे आनी सारकें दवर आनी येयल्या त्या बरोबर म्हाका कॉल कर म्हण सांगलें. आनी हांवें हेका बी सांगलें आनी हेणें म्हाका सांगलें ज्या दिसा म्हालो फोन येतलो बीन आमी तेन्ना वचून घेवन येवया, कित्याक हेजो इम्पॉर्टन्स कितलो तो खबर आसा म्हाका हेकाच लागून. तर ज्या दिसा हांव खूब म्हळ्यार ज्या दिसा हांवें एप्लाय केल्लें गुगल एडसन पिनाक तेज्या नंतर ऑलमोस्ट एक 10-12 दिसांनी म्हाका हो एडसन पिन आयलो. आनी त्या दिसा आमी घरात आशिल्लीं. म्हाजे कजनाचें लग्न आशिल्लें आनी लग्ना दिसा 13 तारखेक 13 फेब्रुवारीक हांव घरा कडेन 12 सुमार रेडी जातालें. सांजचें लग्न आशिल्लें म्हाज्या कजनाचें, 3:44 मुहूर्त आशिल्लो. सो आमी रेडी जातालीं 12 सुमार आनी गडबड आशिल्ली. लग्नाचें घर म्हळ्यार तुमकां खबरच आसता. सो तेन्नाच पोस्टमॅन आयलो. आनी हेणें म्हाज्या मिस्टरान घेतलें हें कार्ड आनी म्हाका हाडून दिलें. म्हाका कितें करूं म्हणा कळना. हांवें इतली उमेद म्हळ्यार जेची वाट पळयताली पळय ती फायनली येयला आनी असल्या टायमार येयलो. ना उमेद सेलेब्रेट करूं शकता ना कितें करूं शकता, असल्या टायमार येयलो. म्हाका उमेद तर खूब जाली, बट म्हाका तें तेन्ना ओपन करपाचें आशिल्लें. तेन्ना तो कोड घालतलो. म्हाका व्हिडिओ करून तुमकां सांगपाक आसलेलें की फायनली तुमच्या कृपेन म्हाका म्हाजो एडसन पिन आयलो म्हणून. बट तेन्ना गडबड अशी आशिल्ली की म्हाका रेडी बी जावपाक आसलें आनी ऑलमोस्ट लेट बी जाल्लो, खूब लेट जाल्लो आमकां. मागीर हो म्हणपाक लागलो ती गडबड नाका, तुवें रॉंग पिन घातलो, कितें जालें जाल्यार मागीर ती आनी गडबड, परत रिअप्लाय हे तूं आनी राटावळ नाका. तूं 1 दीस लेट घातल्यार कांय प्रॉब्लम ना. तुजे व्ह्युअर्स आहा तांकां 1-2 दीस लेट सांग, बट तूं सावकाश सारकेंच सांग अशें म्हणपाक लागलो. मागीर ओके म्हटलें. हे बरें बॅगान जे बॅग हांवें ट्रॉली बॅग हाडलें बीन ते झिपान घालून दवरलें आनी खंयच उडयलें ना, कित्याक हांगा पडलें न्ही आनी हाडपाक विसरलें जाल्यार नाका अशें म्हणून. लग्न जावन घरा आयले बीन त्याच दिसा राती कडेन हांवें हो पिन घालून सगळें सबमिशन, एड्रेस व्हेरिफिकेशन सगळें जालें म्हाजें. पण तुमच्या वांगडा शेअर करूं नाशिल्लें, कित्याक तुमकां तर खबरच आसा हांव येयलें हांगासर आनी एक दोन दीस रावलें. 3रे दिसा परत घरा गेलें. पांचपर्तन आशिल्लें तें एटेंड केलें. जात्रा जाली. मागीर हांगा येवन आमची जात्रा हे तें म्हाका न्हय बरो सुशेगाद बसून व्हिडिओ हो करपाकच मेळना. सो आयज स्पेशल टायम काडलो. म्हळ्यार आयज चिंतूनच दवरलेलें आयज हांव व्हिडिओ करतलें आनी तुमच्या वांगडा शेअर करतलेंच म्हणून. सो हो व्हिडिओ आनी हे म्हळ्यार म्हाजें एक कायंड ऑफ एवॉर्ड म्हाज्या खातीर तुमच्या थ्रू. हांवें युट्यूबा खातीर जितले एफर्ट घेतलेले, जितली मेहनत केली तेजें हें फळ अशें म्हाज्या खातीर. इतलें इम्पॉर्टंट खूब म्हळ्यार जे कोण युट्यूबर आहा तांकां खबर आसा हेजो व्हॅल्यू कितें तो. सो हो म्हाजो गुगल एडसन पिन घातलो. एड्रेस व्हेरिफिकेशन बी जालें. तुमकां दाखयना भितर कितें आसा तें, बट
फायनली माझं गुगल ॲडसन पिन आयलं. माझी यूट्यूब जर्नी खूपशा जाणांक खबर आसतली. एकदा हांवें इन शॉर्ट सांगली बीन, बट जे कोण माझे न्यू व्ह्युअर्स आसा त्यांच्या खातीर परत एकदा सांगता. हांवें यूट्यूब म्हाजो चॅनल जो आसा पळय न्ही तो ऑलमोस्ट 2021 स्टार्ट केल्लो मे म्हयन्याक. तेन्ना हांव तेजे न्ही रेसिपीज शेअर करतालो. कायंड ऑफ तुम्ही म्हणपाक शकता की कुकिंग चॅनल आशिल्लो म्हाजो. आणि त्याच्या नंतर हांवें एक जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर एक 3-4 महिने व्हिडिओज केले, तेजेर व्हिडिओज घातले. आणि मागीर न्ही म्हणल्यार इतलो रिस्पॉन्स मेळना जालो म्हाका. सो आणि काही कारणा खातीर हांवें बंद बी, रिस्पॉन्स बी मेळनाशिल्लो आणि 1-2 असे प्रॉब्लेम्स बी क्रिएट जाले, ज्याच्या खातीर हांवें थोडे दीस बंद केले. ऑलमोस्ट एक थोडा टायम न्ही हांवें व्हिडिओ घातलेच ना कुकिंगाचे ना कितेंच. मागीर हांवें कमबॅक केलो विथ व्लॉगिंग. तोच चॅनल जो आसा म्हाजो कंटिन्यू केलो, जेचेर हांव फक्त ट्रॅव्हलिंग, फेस्टिवल्स, फंक्शन जे कितें मेजर जाता, लायक म्हळ्यार घरान कितें चवथ, दिवाळी आयली, खंय हांव भोंवपाक गेलें, म्हळ्यार जात्रेक गेलें, टुअर्स, शिर्डी, कोल्हापूर गेल्ले ते व्हिडिओज हांव तशेंच शेअर करताले. सगळे जे व्हिडिओ हांव म्हळ्यार डेली येनाशिल्ले, म्हयन्याक 1-2 अशेच व्हिडिओ येताले. एकदा 2-2 महिन्यांनी एक व्हिडिओ बी येतालो. तशे व्हिडिओ घालपाक लागले. तेच्या नंतर मागीर लास्ट आय थिंक एप्रील मे, मार्च एप्रील मेक न्ही हांवें व्लॉगिंग कंटिन्यू, म्हळ्यार डेली व्लॉगिंग जी आसा पळय न्ही ती स्टार्ट केली. एप्रील 2 म्हाजो बर्थडे, तेन्ना न्ही म्हागेल्या मिस्टरान बर्थडेचे 1-2 दीस पयलीं म्हाका हो मोबायल गिफ्ट केलो. हो म्हाका म्हणपाक लागलो, तूं घरा बी बसून आसता, एकल्या बेजारता बी, कितें करतलें, सो तूं कंटिन्यू कर व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग कर अशें म्हणून. सो मागीर आनी हांवें नाका म्हटलेलो म्हाका मोबायल कसो, सो तरी आसतना हेणें म्हाका मोबायल गिफ्ट केलो. मागीर हांवें बी अशें चिंतलें, इतलो म्हाका एनकरेज करता, इतलो सपोर्ट करता, इतलो म्हळ्यार फायनान्शियल इन्व्हेस्टमेंट केला म्हाजेर इतल्या लाखाचो, तर हांवें म्हटलें हां चल, हो म्हणटा आनी करून पळय. तो म्हाका म्हणपाक लागलो, तूं करून पळय, तुजे कडेन जाता जाल्यार कंटिन्यू कर, कंपल्सरी ना की ना हांवें फोन घेवन दिला सो तुवें करूंकूच जाय. हांव तुका व्लॉगिंगा खातीर स्पेशल घेवन दिना, एज अ बर्थडे गिफ्ट. सो तेच्या नंतर मागीर हांवें स्टार्ट केलें. रिस्पॉन्स बी बरो येवपाक लागलो, सबस्क्रायबर्स बीन वाडूंक लागले, व्ह्यूज बी येवूंक लागले. म्हाका बी दिसलें हांव कितें करूं शकता. सो आनी ऑलरेडी हांव खुबशे ब्लॉगर्स जे आसा डेली व्लॉगिंग करता तांकां फॉलो बी करताले. सो हांव तेंचे कडल्यान खुबश्यो कांय गोश्टी शिकपाक लागलें आणि हांवें हो चॅनल कंटिन्यू केलो. लास्ट एप्रील मे म्हयन्या साकून हांवें कंटिन्यू स्टार्ट केलें. मार्च 28 or 9 समथींग म्हाका मोबायल गिफ्ट केलो. त्याच्या नंतर 1 मंथ हांवें सगळें रिसर्च केलं, कशें व्लॉगिंग, कशें एडिटींग सगळें पळयलें. आनी मे म्हयन्याचेर हांवें प्रॉपर व्लॉगिंग स्टार्ट केलें, एंड ऑफ मे समथींग. आनी तेच्या नंतरच्यान व्लॉगिंग चालूच आसा. येता जितले व्ह्यूज येता, रेग्युलर व्ह्युअर्स बी खूब आसा, खुबशे लोक आसा जे बरे कमेंट करता, बरे रिस्पॉन्स दिता. सो आनी तुमच्या कृपेन आणि तुमचो इतलो सगळो साथ आसा म्हाज्या वांगडा, म्हणूनच आयज हांव हांगासर पावला. तुमी इतली जाणां म्हाका पळयता, बरें दिसता. म्हाजे कडेन न्ही कॅमेरा फेस करपाचो कॉन्फिडन्स मातसो सुद्दां नाशिल्लो. तुमचो इतलो सपोर्ट आशिल्लो, तुमी म्हाका इतलो सपोर्ट केलो, इतलो मोग दिलो, म्हणून हांव आयज हांगा मेरेन पावलें. सो आयज तुमच्या कृपेन गुगल ॲडसन पिन बी आयला म्हाजो. आणि आय होप तुमची कृपेन, तुमच्या मायेन, तुमच्या दयेन म्हाका म्हाजो फर्स्ट पेमेंट बी बेगीन येतलो. पळोवया केन्ना येता तो. तुमची जर अशीच कृपा, तुमचो जर असोच मोग आनी साथ आसलो न्ही, तो म्हाजो गुगल पेमेंट बी जो आसा पळय न्ही, फर्स्ट गुगल पेमेंट तो बी बेगीन येतलो. कितलो येवं तो पेमेंट, हांव हॅप्पी आसा. अशें ना की हांव एक्सपेक्ट करता की खूब व्हडलो एमावंट येतलो, ना. थोडोसो बी जाल्यार आतां हांव खूश. की म्हाका पेमेंटाच्याहून चड इम्पॉर्टंट तुमचो साथ, तुमी जे म्हाका बरे कमेंट करता, बरो रिस्पॉन्स दिता पळय न्ही तो. खुबशे जाणां हांवें पळयलां जे कोण गुगल ॲडसन पिन जेन्ना पळय शेअर करता पळय तेन्ना आपली जर्नी जावं तुमकां एडवायस दिता की कशें करप, कितें करप, गुगल आपल्या यूट्यूब चॅनल कसो स्टार्ट करप, हें सगळें दिता. हांव तें कांय सांगना तुमकां की हांवूच सद्या स्ट्रगल करता यूट्यूबा वांगडा. हांव आजून इतले व्हडले यूट्यूबर जालें ना की तुमकां सजेस्ट करपा खातीर, तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर. हां, बट जर तुमचे कोणाचें चॅनल आसा ज्यांचे अजून चॅनल मॉनिटायज जावना, जावं गुगल पिन येवना, तांकां जर कितें क्वेरी आसा आनी तेणी जर म्हाज्या वांगडा विचारलें आनी म्हाका जर तेजे आन्सर खबर आसा न्ही, जाल्यार ऑब्वियसली हांव सांगतलें तुमकां. तितून कांय ना. तशें ना की अशें ना की तुमी गुगल म्हळ्यार तुमचो यूट्यूब चॅनल आसा म्हणून म्हाका जेलसी, तशें कांय ना. म्हाका बी खूब प्रॉब्लेम येयले आनी हांवें बी खूब जाणां विचारलें जेन्ना चॅनल म्हाजो मॉनिटायज जालो. म्हणल्यार पयलीं कशें आशिल्लें, एट अ टायम 1000 सबस्क्रायबर 4000
4000 hours ऑफ वॉच टायम कंप्लीट जालो की चॅनल मॉनिटायज जातलो. पण जेन्ना म्हाजो चॅनल मॉनिटायज जावपाचो आशिल्लो पयलीं, मॉनिटायज जावपा आयिल्लो पण तेन्ना मदींच यूट्यूब पॉलिसी अशी आयली की 500 सबस्क्रायबर आणि 3000 आवर्स 3000 वॉच टायम तो कंप्लीट झालं की हाफ मॉनिटायझेशन, त्याच्यानंतर 1000 सबस्क्रायबर आणि 4000 वॉच टाइम झालं की फुल मॉनिटायझेशन. तशी मोदी पॉलिसी आयली. सो त्यांना हांव खूप कन्फ्यूज जालें आणि त्यांना म्हाज्या खातीर नवें आशिल्लें. जेन्ना ही पॉलिसी येयली पण तेन्ना म्हाज्या ऑलरेडी 500 सबस्क्रायबर कंप्लीट जाले आणि 3000 वॉच टाइम बी जाल्लो. सो म्हाका खूप प्रॉब्लम येयला. 4000 वॉच टाइम जालो म्हाजो, 1000 सबस्क्रायबर जाले, पण चॅनल मॉनिटायझेशनाक घालपाक म्हाका खूप टाइम म्हाजो वेस्ट केला. कित्याक की म्हाका एक क्वेरी आशिल्ली जी म्हाजी सॉल्वच जायनाशिल्ली. बट जाली मागीर एक कडेन न्ही अशेंच हांव नॉर्मल डेली व्लॉगिंगाचे व्हिडिओ पळयता म्हाका एक व्हिडिओ मेळ्ळो. हांवें जस्ट नॉर्मली तो ओपन केलो, तेजेर तेणें ती क्वेरीचे आन्सर जे आसा पळय न्हू ते शेअर केल्ले. सो म्हाका तो म्हणल्यार इतलें थँकफूल. हांवें ताका 2-3 कमेंट केले तेजेर की म्हाका खूप बरें दिसलें की विचारनासतना कोणी तरी म्हाका हेल्प केलो म्हणून. आनी तेच्या नंतर आयज हो गुगल एडसनाचो पिन आयला. सो तुमकां जर कितें क्वेरी आसा जंय हांव सॉल्व करपाक शकता हांव शुअरली करतलें. आणि आयचो हो गुगल पिना खातीर तुमकां थँक्यू सो मच. कितलेय थँक्यू म्हटल्यार कमी तुमकां. सो तुमच्या वांगडा म्हाका हो गुगल एडसन पिन आयलो म्हाजो, हेच म्हाका शेअर करपाचें आशिल्लें म्हणून आयचो हो ब्लॉग. आनी तेज्या वांगडा न्ही म्हाका तुमकां थँक्यू बी म्हणपाचें आहा. हे गुगल म्हळ्यार तुमी म्हाका जो सपोर्ट केलो, जितलो मोग दिलो, तुमच्या खातीर हांव हांगा पावलें आयज इतले म्हळ्यार ह्या स्टेजीर पावलां. हेच्या खातीर थँक्यू म्हणपाचें आशिल्लें. हेज्या वांगडा म्हाका तुमकां आनीक गोश्टी खातीर थँक्यू बी म्हणपाचें आसा. जे पळय तुमी म्हाजे व्हिडिओज पळयले लास्ट, जी म्हाजी वेडिंग सिरीज आशिल्ली, म्हाज्या कजनाचें जे लग्न जालें, कजन भावाचें, तेजी जी वेडिंग सिरीज आशिल्ली, थंय तुमी खूब जाणांनी भरभरून कमेंट केले, खूब आमकां ब्लेसिंग्स दिली, म्हाका ब्लेसिंग्स दिल्यो. म्हळ्यार जो न्यूली मॅरीड कपल आसा म्हाजो कजन आनी म्हाजी भाभी, तांकां बी ब्लेसिंग्स दिले. आमचे फूल फॅमिलीक बी ब्लेसिंग्स दिले तुमी. तेज्या खातीर खूब 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 थँक्यू. म्हाज्या भावाक आनी भाभी यांच्या वतीन बी तुमकां थँक्यू. तेणी बी तुमकां थँक्यू म्हटलां. सो खुबशे जाणांनी कमेंट केल्ले म्हणल्यार म्हाजी वेडिंग सिरीज जी आशिल्ली पळय न्हू तेजेर. सो सगळ्याची नांवां तर हांव घेवंक शकना, म्हणल्यार सगळे कमेंट जे आसा पळय ते हांव वाचूंक शकना. जे म्हाका हांगा एक दोन कमेंट्स दिसता पळय न्ही कमेंट सेक्शनार, ते तुमकां हांव सांगता कोणे कितें कमेंट केला ते. सो मिक्स आसा कमेंट, खंयच्या व्हिडिओचेर खंयचो कमेंट अशें सांगना, बट थोडेशे जे कमेंट म्हाका वयर वयर दिसता पळय ते वाचून सांगता. प्रिया नायक हाणें कमेंट केल्लो, थैंक्स डियर, तुम्हारी वजह से हमें भी ऐसे लगा कि हम वहीं पर थे. नाइस व्लॉग, एंजॉय. थैंक यू सो मच. नीना नाइक, हल्दी टाइम, येलो इज सुपर, फंक्शन इज ऑसम, यू लुक ऑसम विथ ग्रीन साड़ी, नाइस सेलिब्रेशन. थैंक यू नीना. विद्या नाइक, व्लॉग बहुत अच्छा था, सुपर व्लॉग, थैंक यू सो मच. आणि लीन पेरेरा, हाय सोनिया इज युअर कजन सिस्टर. हय, सोनिया माझी कजन सिस्टर, माझे काकाले चेडू ते. तोंडार फेस कट पयल्यार बी कळटा आसतलें, सांगपाची गरज ना. हांव, म्हाजी धाकली भयण आनी सोनिया, आमी तिगांय सेम दिसता. म्हाजी भयण तरी सोड, हांव आनी म्हाजे कजन जे आसा पळय न्ही सोनिया, आमी दोग जाण तर सामकीच सेम दिसता. सुब्रमण्या शेट, सुपर मेहंदी फंक्शन, विशेस टू युअर ब्रदर, नाईट मस्ती इज सो एंटरटेनिंग, एन्जॉय, हॅव अ वंडरफुल डे अँड एन्जॉय इट, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. थँक यू सो मच. नेक्स्ट नीना नाईक, सामकी मेहंदी बरी घातल्या, डान्स बरो केला, सगळ्यांनी एन्जॉय केली मेहंदी, सॉलिड हल्दी वाइब्स, थँक यू सो मच. सुपर वेडिंग व्लॉग, विशेस टू द न्यूली मॅरीड कपल, गॉड ब्लेस, एन्जॉय युअर ब्रदर्स वेडिंग, बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ यू, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच. जयानंद मडकईकर, फेल्ट लाइक वी अटेंडेड वेडिंग, सच में हमारी संस्कृति ग्रेट है. एक्चुअली जे कितें रिच्युअल्स आसता पळय न्ही, कसले लग्नाचे म्हण कसले फंक्शन फेस्टिवल कितेंचे, ते रिच्युअल्स जे आमी करता आमी ते करता आसतना खरें इतलें एन्जॉयमेंट आनी इतलें बरें दिसता. हांगा खुबशे जाणांनी खूब कमेंट केला, खंयचो कमेंट वाचू खंयचो सोडू कांयच कळना. सुब्रमण्या शेट, नीना नायक, प्रिया नायक, मागीर न्ही हांगासर नांवांच येना, युजर अशें म्हण आयडीच येता फकत. सीमा जाणटे, सॉरी इफ हांव कितें अशें तुमचें नांव बी रॉंग प्रोनाउन्स करता जाल्यार. प्रिया म्हणून एक आसा आनी प्रिया नायक म्हणून वेगळें आसा.
सो तेजस चोडणकर, खूपशे जणांनी कमेंट केल्या, श्रद्धा नाईक, विद्या नाईक, बेला नाईक, कोण आणि एक कोण, पल्सर प्रिया, यू शूड ऑल्सो राईड बुलेट. पायात पावना माझे. खूपदा हांवें ट्राय केले. म्हाका बी शॉक म्हणल्यार म्हाका माझी हांव बायक चलयता, नॉन गियर बायक चलयता आनी जेन्ना पळय हांव कार चलोवपाक शिकलेलें पळय तेन्ना हांव हेका म्हणटालें म्हाका कार पयलीं नाका शिकपाक, म्हाका बुलेट शिकपाक जाय. म्हळ्यार म्हाका गियर बायक जी आसा पळय ती चलोवपाक म्हाका खूब आवडटा बुलेट. सो पांयात पावना सारकें सारकें इन सेन्स फूल पांयात एकना, हाफूच पांयात एकता. आनी हो म्हाका म्हणटा बुलेट खूब हेवी न्ही, जर तर मातशी बँड बी जाली न्हू तुज्यान सांबाळपाक जावची ना म्हणून. बट स्टील म्हाका शिकपाक जाय, हांव ट्राय करतलें शिकपाक. आता तुम्ही म्हाका म्हणल्यार तुम्ही म्हाका अशें करून कमेंट केलें हांव आनी एप्रिशिएट जाता. म्हाका आनी म्हटल्यार अशें हें दिसता मनांतल्यान, हा करपाक जाय, म्हणजे म्हाज्या मनान आसा करपाचें आनी तें जर खंय अशें करपाचें उरलां न्ही आनी तुमी जर म्हाका कमेंट केलें न्हू म्हाका आनी बरें दिसता, आनी अशें करपाक जाय अशें दिसता. सो खूबशे जाणांनी खूब कमेंट केले. श्रुती नायक, कोण दीक्षिता एक आसा, विद्या नायक बेला, एंटोवी सोजा, सॉरी इफ रॉंग प्रोनाउंस केले जाल्यार. ब्युटिफुल कपल, स्टे ब्लेस्ड, नाइस व्हिडिओ, थँक्यू सो मच. दिलीप भारती, श्रद्धा, असे खूपशे आसा. म्हटल्यार जे सगळे कमेंट जे आसा न्ही वाचून दाखवू शकना. आणि जो हांवें म्हटल्यार पांचपर्तनाचो व्हिडिओ जो आसले पळय न्ही म्हाजो, जेचेर हांवें म्हटल्यार हांगच्यान आमी घरा वताले तेन्ना हांवें म्हटलेलें न्ही की हो हांवें दिले ते कपडे बेगीन हेणे घालून ना, खूब टायम काडलो हो शर्ट घालपाक अशें म्हणून. आनी तुमकां हांवें म्हटलेलें हेका सांगात म्हणून. तुमकां सांगता खूबशे जाणांनी कमेंट केले आनी जे पळय म्हाका पर्सनली मेळ्ळे पळय न्हू तेंच्यांनी हेका की ना रे बायल दिता ते कपडे बी बेगीन घाल, तेंकां बी बरें दिसता अशें म्हणून. खूबशे जाणांनी कमेंट केलं, बरें दिसलें म्हाका. आनी जे कोण म्हाका पर्सनली वळखता, जे रिलेटिव्स फ्रेंड्स आसा तेणी स्पेशली पर्सनली बी सांगला हेका बी म्हाका बी तूं अशेंच गिफ्ट करीत राव आनी तेका बी सांगला अशें तूं बायल कितें दिता पळय तें उमेदीन घाल बी म्हणून. एक्चुअली घालता तो, बट हो शर्ट कितें जालें खबर ना घाल म्हणून. सो आता तेणें सांगला की तुजे सबस्क्रायबरान बी सांगला न्ही बेगीन घाल म्हणून, आपण बेगीन घालता म्हणून. चलात तर आयचो जो व्हिडिओ आशिल्लो तो फक्त तुमकां थँक्यू म्हणपा खातीर आशिल्लो. तर परत एकदा तुमकां सगळ्यांक थँक्यू, मनांतल्यान थँक्यू की तुम्ही म्हाका इतलो सपोर्ट दिलो, इतलो मोटिवेट करता, इतले म्हणल्यार इतलो तुम्ही तुमचो टायम म्हाजेर इन्वेस्ट करता, म्हाज्या खातीर इतले टायम काडून तुम्ही म्हाजे व्हिडिओ पळयता, तेच्या खातीर खूब 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 थँक्यू तुमकां. आनी तुमचो असोच मोग असोच साथ आसूं दी. चला तर परत मेळया आनी एक नवो डेली रुटीनाचो व्लॉग घेवन फाल्यां सांजे 6 वरांचेर. तो मेरेन बाय बाय.